साखळे बाजारात दिसाढवळ्या भाजी विकपी जाणटे बायलेक लुटपाचो प्रकार घडलो। एका अनवळख्यान आनंदी गावस या जाणट्या बायलेची फटवणूक करून तिच्या हातातली भांगराची पाटली आणि सरपळी लुटून फुज्ज्यो काढल्यो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आनंदी हिका एका अनवळख्या मनशान बाजारा लागसार आशिल्ल्या सप्तशती भूमिका मंडपात व्हरून आपूण नवो धंदो सुरू करता अशें सांगलें। देवाक सांगणे करतना तिका आपल्या गळ्यातली सरपळी आणि पाटली देवा फुडें दवरपाक सांगली खंय। ते प्रमाण आनंदी हिणें भांगर देवा फुडें दवरलें। देवाक सांगणे करून परत वयतना आनंदी हांणी आपल्या भांगराबद्दल विचारले तेन्ना तिचे भांगर फुलांच्या पिशवेत घातिल्ल्याचे त्या अनवळख्यान सांगले। बायलेन पिशवी उगडून पळयली तेन्ना फकत फुलांचो हार आशिल्लो आणि भांगर नाशिल्ले आनी त्या अनवळख्यानूय थंयच्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो। उपरांत आनंदी हिणें साखळे पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केली। पुलिशेचो तपास सुरू आसा। भाजी बी देवाक दाखयलो उजवाचो फुला बिस्किटे कडेन भाजी बिस्कीट पाकिल्ल्या मागीर थंय देवा कडेन घेवन दवरली म्हाका वेगळें ना आनी दवरूंक लायली पांयां पडले आनी ती घालून ही बी घाललेली ती काडून दवरल्या आनी ती घातली भितून न्हू मी सांगता तुजी भितून घाल मरे आनी कितें घातलो हारा तुमच्या न्हू जेवण बघ ती भाजी जाल्यार हारान काय ना तो पळो तुझ्या न्हू फाटल्यान दिसो पयलीं केन्ना पयलो तेका बीन ना ना बाजारांत केन्ना तर माझी आई साखळे बाजारात डेली बसताली। आज एक इन्सिडंट घडले की एकटो एक मनीस आपयली तिका आनी तिच्या गळ्यातली चेन आनी एक हातींतली काडून घेतली आनी तो पळो। तेन्ना आमकां एक कॉल येयलो घरा कडल्यान तेन्ना आमी धांवत पोलीस स्टेशनार येयली साखळे। तिका देवन आपूण येयली आनी तिका सांगलें की तुजी चेन आनी हातींतली काडून दवर एक कितें तरी सांगणें करता म्हणून सांगलें आनी तिका एक फ्रुटी दिली। फ्रुटी दिवन ती गळून पडली आनी तो येवन पळो। ऑलमोस्ट आसताले एक 1.5 लाखाचे आसताले चेन आनी बसलो खंय भाजी दी म्हणून तिने 50 रुपयाची भाजी दिली ताका आनी बसलो 10 मिनटां सुमार बसलो आनी म्हणूंक लागलो आई मेळलो मी न्यू शॉप उगडटा तेन्ना मेळलो हार हाडलेलो तेणी एक अगरबत्तीचो पुडो हाडलेलो आनी मेळलो ते देवळान जावया मेळलो तूं मातशें घाल आनी पुजा कर मेळलो। ती भावडी गेली उठा आनी तुजें मेळ्ळें भांगर जाय मेळ्ळें ती मेळ्ळें तुजो आतां घाल तें आपल्या चलना मेळ्ळें घालूंक मेळना मेळ्ळें एक एक ह्या येयल्या पाटली आनी गळ्यातली चेन घाल म्हणलो घातल्यान पुजा अगरबत्ती बी लायल्यान पुजा बी केल्यान तेणी आनी मागीर तिणी जाला आई आनी तिच्या हातीर खंय तुज्या भाजयेचे पयशे म्हणून 50 रुपया तिच्या हातीर घातले आनी येता आसतना तिणी म्हटलें ताका दारा वचून भितून म्हटलें म्हाजी सळपळी आनी ह्या दी ती तो काय मेळूंक लागलो भितून घातल्या मेळो पिशेन हारान घातल्या मेळो लागलो ती हारान बघून भुरगी तो पळो धवो शर्ट घातला तोंडाक काळा मास्क आनी काळी पॅन्ट घातल्या आनी चलत येयला चलत गेला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।